प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 5वी चीट 12 ते 16 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आमी पयलें आयकोया. जेजू एका मनशाक बरो करता. जेजू नोगरांत आसतना अवचितूच कोणांत पडलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें दोनीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय. आनी पोरजेक तुवें पेकोवणी रुजू करचे खातीर तूं नितोळ जालाय म्हूण मोइजेसान फर्मायल्लें दान भेटोय. पूण ताची खबर अदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपले पिडे रोगांतलो बरो जावंक उरपंजिनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एक सुरे सुवातेर वचून मागणें कोत्तालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी कितें आयकता? आमी आयकता की हो जो मनीस आसलो ताका एक पिडा आसली. ओचितूच कोडान भरलेलो तो मनीस. आनी जेन्ना मनशाक हे ओचितूच कोडान भरलेलें दुयेंस आसता त्या वेळार त्या मनशाक लोक समजतलो की तो खरेंच पातकी म्हणून, देव ताका खरेंच खास दिता म्हणून, कित्याक तो पातकी म्हणून असलो अहें लोक समजतलो त्या वेळार. आतां देव जावन आसा एक मोगाळ देव, देव जावन आसा एक काकुतकार देव, देव जावन आसा मोगाळ देव. तो केन्नाच आमकां खास्ती दिना. पूण त्या वेळार जेन्ना जेजू आसतालो आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो तेन्ना कायद्याचो वेळ आसलो आनी लोक समजतलो की जी खास्तीक आयिल्ली मनशाक ती तांच्या पातक आसलें म्हणून ताका ती खास्ती येताली. आनी हो जो ओचितूच कोडान भरलेलो मनीस, लोक ताका समजतलो की तो खरोच पातकी म्हणून, आनी ताका लोकां बरोबर रावंक जायनासलें, ताका पयस रावचो पडटालो. आनी जो मनीस एका मनशाक जो ओचितूच कोणान भरलेलो आसा ताका कोण हात लायत जाल्यार ताकाय पयस रावचो पडटलो. म्हणटच हो ओचितूच कोणान भरलेलो मनीस जेजू कडेन येता आनी तो म्हणटा, जेजू, सायबा म्हणटा, तुका जाय जाल्यार, पळय ताजी उतरां पळय, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. भाव भयणीनो, ह्या मनशाचें उतरां पळयात. तो म्हणटा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. लोक कितें समजतालो की देव आमकां खास्तीक दिल्या कित्याक आमी पातकी म्हणून. देखून हो मनीस तो म्हणटा जेजूक, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी जेजू कितें म्हणटा, वय, म्हाका तुका नितोळ करूंक जाय, आनी ताका हात लायता आनी ताका नितोळ करता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना त्या वेळार कसल्या मनशाक कसलेंच दुयेंस आसलें, समजा तो ह्या मनशा भाशेन ताका ओचितूच कोडान भरलेलो मनीस आसतालो, तो त्या मनशाक लोक पयस दवरतालो, ताका एक पातकी समजतालो. आनी तुमी समजात, ह्या एका मनशाक जो लोक पातकी समजता, ज्या मनशाक लोक पयस दवरता, ताच्या मनान, ताच्या काळजान, ताच्या जिवितान कसली खुशालकाय आसतली. ताका कांयच बरें दिसना. तो कित्याक ह्या संवसारान आहा, ताच्या मनान कितें चलता, ताका कांयच बरें फुडें दिसना ताच्या जिवितान. आनी त्या वेळार ह्या ओचीत कोडान भरलेल्या मनशाक फकत जेजू एक सॉर्ट ऑफ जेजू म्हणून जेजू ताका ह्या दुयेंसांतलो पयस करून पावतलो आसलो म्हणून तो जेजू कडेन येता आनी तो म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार म्हाका तुज्यान नितोळ करूंक. आनी जेजू ताका नितोळ करता. पूण भाव भयणीनो,
जेन्ना जेजू ताका निटोल करता, जेजू जेन्ना ताका पेकोणी दिता, ताजी सगळी दुयेंस पयस जाता. पूण जेजू ताका सांगता, बाबा म्हणटा, कोणाकूच सांगी नाका, वस आनी मोजेसान जें तुका सांगलां कोर म्हणून. जो पोन्या कोरार जेन्ना कोण पातकी आसलो, कोणें कसलें दुयेंस आसलें, मोजेसान हें कायद्या प्रमाणे कितें ताका सांगलेलें कोर म्हणून. जेजू म्हणटा, कायद्या प्रमाणे कोर, एका पाद्रीक वचून दाखय, आनी आतां तूं नितळ जालें, तूं वच, पूण कोणाक सांगी नाका. पूण हो मनीस कितें करता, हो जो ओचितूच कोणान बोल्लो म्हणून तो इतलो खुशाल जाता, तो सगल्यांक सांगता की जेजून ताका हात धरून ताका पेकोणी दिली. आनी भाव भयणीनो, कायद्या प्रमाणे जो मनीस एका ओचिताच कोणान बोल्लेल्या मनशाक कोण हात धरतालो, ताका खूब त्रास जाताले, ताकाय पयस रावचो पडटालो. आनी कितें घडटा, आमी आयज सोडायन म्हणून वाचना, पूण तो खंय एक सूर्य वाटेर वचोन मागणें करतालो. कित्याक? भाव भयणीनो, जेजून त्या मनशाक सांगलेलें, ताजी पेकोणी मेल्या उपरांत ताका सांगलें, कोणाकूच सांगी नाका. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की जेजून ताजो हात धरला म्हणून, जेजूकूय एका एकसुऱ्या जाग्यार रावचो पडलो, आनी ताका लोकांक मेळपाक आनी लोकांक आपल्या देवाचें उतर दिवपाक, लोकांक बरी खबर दिवपाक, लोकांची पेकोणी करपाक ताका जायना. कित्याक ताका पयस रावचो पडटालो थोडे दीस. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, ज्या मनशाक ह्या वेळार ओचिकूच कोणान बोल्लेलें दुयेंस आसा, आमी ताका पयस धरिना, आमी ताका पातकी म्हणिना, पूण त्या वेळार म्हणटाले. पूण ह्या वेळार एक कितें म्हणटात ते भाशेन एक ओत्मीक आमचे ओत्मीक कोणान बोल्लेलें दुयेंस आमकां केन्ना आमी देवाचें उतर जेन्ना पाळिना, देवाचें उतर आमी नकळत, आमी खरें देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय चलना, तेन्ना आमकां देव पयस, आमी देवा कडून पयस वेता. आमी इगोर्जेन मातयेंतली पयस वेता. आमी जो लोक बरें करता तांच्या कडसून आमी पयस वेता. आमी आमचें जिवीत सारता, आमीच देवा कडसून पयस वेता. देखून आयज भाव भयणीनो, गरज आमकां, जी आमी देवाच्या मोगान आसा, देवाच्या उतरान बोल्लेलें आसा, कसल्या लोकां कडेन वचोन तांकां देवाची बरी खबर दिवंक, तांकां खरेंच देवाचें बोगसणें जें देवाचो मोग जो आसा ती खबर दिवन तांकांय भितर सरोंक ह्या देवाच्या मोगान, देवाच्या राजान. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ करता, आमी फकत आमचें चिंतून, आमच्याच फॅमिलीचें चिंतून आमी रावपाची गरज ना. आमी बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक दिवपाक, दुसऱ्यांक सांगपाक, जें आमच्या जिवितान घडलां, जें जेजून आमच्या जिवितान केलां, ताच्या उतरा प्रमाणे तीच बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक, तांकांय ह्या जेजूच्या राजान भितर सरोन दिवपाक, हेंच आमचें काम जावनी, हेंच जावनी आमचें मागणें. आयज आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडटा. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.